नाका जालेले जिवीत जियेतात. आता देवाच्यान आमचो मोग करूंक जाता की ना? वाव सिस्टर अनिता, थँक यू सो मच फॉर डुईंग द वंडरफुल जॉब, फॉर टीचिंग देम इवन दो यू डू गुड, you do bad, God still loves you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Such a great God, loving Father we have. You do good, you do bad, God still loves you. Hallelujah. Ata, before Papa comes, let me say something more. आता जेन्ना हांवें वायट पासून केलें तरी देव म्हजो मोग करता. आतां हेचो अर्थ असो आसा की इट्स ओके नो, इफ आय एम डुईंग दोज थिंग्स, गॉड स्टील लव्स मी. आता उपकारता न्ही, हांवें वायट पासून केलें कांय हरजी ना, देव म्हजो तरी पूण मोग करता. इट्स ओके न्हय, इफ आय कंटिन्यू इन दॅट थिंग वीच गॉड. ही समजणी आमचें मन उक्तें जावंक जाय न्हय उतराक. उदाहरणांक कोण थोड्यांचे यू नो देर आर सम पीपल दे हॅव अ हॅबीट ऑफ टेकिंग द हर्ट्स व्हेरी क्विकली. इमोशनल भावनांचेर जी येतात, इमोशन्स, भावना तुजी रोखडेच हर्ट जाता. कोणें म्हणलें टपाटपा टियर्स स्टार्ट जातात, दुखां येतात. कोणें कितें म्हणलें वी आर लायव्ह ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी लायव्ह. हां ओके, प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. सो जेन्ना आमकां कोणें कितें म्हणलें जावंक पुरो, एक मनीस अशें आसता की क्विकली दे गेट हर्ट, इमिडिएटली दे गेट हर्ट, दूख जाता. आनी वचून आमी कोणाकय सांगता, तुका खबर आसा ताणें म्हाका अशें म्हणलें तशें म्हणलें आनी म्हाका मस्त रायट, मस्त दूख जालें, हर्ट जालें. हालेलुया, खूब दूख जालें. आनी तो मनीस म्हणटा तुका जालें, म्हाकाय जाला लास्ट टायम, वी आर इन अ सेम ग्रूप, डोंट वरी, इट्स ओके, लेट इट गो. सोण घाल. पूण समजना आमी हें सोण घाल म्हणटा पळय तें कितलें डेंजरस आसा तें. अंडरस्टँडींग? आमकां कितें दिसता, आसूं विसर, सोण घाल. उतरा प्रमाणे तर आमी तर हे एके तरेचे बोगसणे दिना अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. हे पळय आमी सोण घाल म्हणटा तो एक आमच्या भितर स्ट्रॉंग होल्ड बांदून पडटा. अँड यू मायट मीट दॅट पर्सन आफ्टर 10 years, यू स्टील रिमेंबर वॉट दॅट पर्सन हॅज डन फॉर यू. हालेलुया. जाता अशें तुमच्या जिवितान? अशें जाता न्ही? सो जेन्ना आमकां कोणी दुखयता त्या वेळार आमकां खूब दूख जाता. वी गेट हर्ट सो मच that we cannot forget what that person has done, and all of our life we are living this lifestyle thinking that I am not hurting that person, I am not troubling that person, I am not saying any bad things for that person, but in my heart I am in the prison called unforgiveness. Following? उदाहरणांक आतां हांव म्हजेंच उदाहरण घेता. हां उदाहरण घेता. कोंकणी चालू स्टार्ट कर. कॅन यू ऑन दिस? हे मायक मातशें ऑन कर. हां टेक दिस सीट. केन्ना आमी दुसऱ्यान आमकां दुखयतना आमच्या काळजान दोन घेता. दुसरे सांगतात आमकां बक्षी लाव म्हणून, पूण आमी बक्षी लाव म्हणून कांय वायट करना, पूण आमच्या काळजांत आसल्यार तें ना बक्षण जाता. Very correct. Okay, let's put it in this way. Before we begin, I want all of you to close your eyes. आमी सुरू करचे आदी सगळे आमी दोळे बंद करूया. आमी सगळे विसरात, तुमी सगळे विसरात तुजे कितें प्रॉब्लम आसा, कितें आसा, सगळे कुशीन कांडोरात आनी तुमचे दोळे बंद करात. आनी ह्या घडी जेजूचेर आमी एक नदर मारुया. जेजू विशीं आमी जायतीं वर्सां खूब आयकलां. वी हॅव हर्ड अबाउट जीसस ऑल ऑफ आवर लायफ. जायतीं वर्सां आमी जेजूचें आयकलां. जेजू आमकां लागून खुर्सार गेला, मार ताका पडला, अपमान ताजो केला, जायतें आमी आयकलां. आयज ही घडी त्याच जेजूचेर आमी एक आमचे दोळे बंद दवरून एक नदर मारुया आनी जेजूक पळोवया कशें ताची कूड. ओके गुड. ओके, सो लेट्स क्लोज आवर आयज. आमचे दोळे आमी धांपया आनी आमी जेजूचे वी विल लूक अनटू जीसस. आमी जेजूचेर आमची नदर घालया. And let's see what he has done for us on the cross. आमचे पासून ताणें खुर्सार कितें केला तें आमी नियाळ करया. Jesus is the Son of God. तो देवाचो पूत जावन आसा. He left his throne.
तो आपले सिंहासन सांडून या संसाराक आयलो. He came down to this earth for you and I. तो या भुमीक आयलो म्हजे आनी तुजे पसोत. And now when you look unto Jesus, केदार आमी जेजू लागीं येता he's looking unto you. तो तुमचेर ताची नदर घालता. And he's telling you from the cross, तो त्या कुसा धांवन तो तुमकां सांगता what you see me, how you see me on the cross, तूं कुसार कितें पळोवन आसाय तें, this is the action that I love you. हे एक करणी जावन आसा तुज्या मोगाक पसोत. Jesus loved us so much ताणें आमचो अर्थ मोग केलो. that even when we were in a sin, आमी पातकांत आसल्या तेन्नाय ताणें आमचो मोग केलो. he took that cross for you and I. त्या कुसार आमचे पसोत And he's telling you, आनी तो आमकां सांगता ह्या वेळार no matter what you have done, तुवें कितेंय करूंक पुरो तुज्या जिवितांत, no matter what is happening in your life right now, तुज्या जिवितांत ह्या घडये कितेंय आसूंक पुरो, I still love you. तरी हांव तुजो मोग करता. Turn to me. सॉरी Turn to me. म्हजे सोशी परतून यात. Turn to me. म्हजे थंय तूं फाटी परतो, म्हाका तूं वळून पळय म्हाका तूं ओळून पळय and see that how much I love you. कितलो हांव तुजो मोग करता म्हूण पळय. Jesus went on the cross जेजू आमचे पसोत कुसार गेलो to forgive you, आमकां बोगसूंक, to destroy that sin nature आमचे त्यातले पातकाचे सैम नाश करूंक, which we have received from the Adam's nature because of disobedience. आमच्या आदामांतावन आयिल्ले कितें अविधेयपणांतावन आयिल्ले सैमादान आमकां सुटका दिवंक तो आयिल्लो. And now when we look unto the gospel, the good news of our Lord Jesus Christ, केदार आमी ते बरी खबर सुवार्थ आमी सतमंताव आमी पळयता. the Lord is showing us देव आमकां दाखयता that your sinful nature is nailed on the cross through Jesus Christ, तुझे हरएक वायट तुझी पातकी सैम कुर्सार ताने केलयले. and Jesus has given you God's nature in exchange. ताचे नितीवंतपण ताचो स्वभाव ताने तुका दिलो. And think on this now, हे आमी चिंतया, that we were sinners before, आमी पहिले पातकी जावन आसले, but because of his unconditional love, ताच्या अनकंडिशनल अपरिमित मोगा वरवीं Jesus has taken your sinful nature and given you his nature. तुझ आमचे पातकी सैम काणगोन ताने ताचो स्वभाव ताचे नितीवंतपण ताने आमकां दिले. In your heart, meditate on this right now. मनन कर हे आमी मनांत आतां आमी नियाळ करया, and see how much God loves you. कितलो देव आमचो मोग करता. And now when God is going to speak to you ह्या वेळार देव तुमचे लागीं उलोवंक आशेता through his written word, ताच्या उतरां मरिफात, through these truths, ताच्या ह्या सता वरवीं the Lord is showing you his love ताचो मोग तो तुमकां दाखोवंक आशेता. and he's teaching you how to love him back. तशेंच न्ही, तितलेंच न्ही, हेरांचो कसो हांवें मोग करयेत म्हूण तो आमकां शिकयता. All of our life, आमच्या जिवितांत we have lived a rebel against God. आमी देवा विरोध जायते फावटी आमी गेल्या. But today when we look unto this truth, पूण ह्या वेळार आयच्या दिसा हे सत तुमी समजून काण घेता जाल्यार God is revealing by the Holy Spirit how much he loved us. देव ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तो आमचो कितलो मोग करता म्हणल्यार आमकां कळीत करता. Love is the only foundation मोग जावन आसा एकच बुन्याद. in every area of our life where we are going through hardship, trouble, circumstances. आमच्या जिवितांत हर एका समस्याक हर एकाक पर्याय जावन आसा, मोग बुन्याद जावन आसा. Only love can set you free from those situations. हर एका समस्या दावन बंधन दावन मोग मात्र आमकां सुटका दिता. To understand this God kind of love, तो देवा सारकेसो मोग आमी समजाचे तर let us understand his word. ताचे आमी उतार समजूनचे गरजेचे जावन And आसा. through that word, त्या उतरा मरिफात we are going to understand and see how much God loved us. त्या उतरा मरिफात देव आमचो कितलो मोग करता म्हणल्यार आमकां समजूनी मेळटा. Father, we thank you बापा, आमी तुका अर्गां दिता for making us understand and revealing this truth for us. हे सत तुवें आमकां उगडापे केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. And as we are going to begin with this teaching, हे आमी शिकोवन आतां प्रारंभ करतना you teach us, Lord. तूं आमकां शिकय. You open up the truths to us, Lord. सत आमकां उक्तें कर. सत आमकां तूं उक्तें कर.
and open the eyes of our understanding. आमच्या समजुनाचे दोळे तू उक्ते कर आणि you show us the way how to live our life according to your word आमकां तू शिकय तुझ्या उतरा प्रमाणे कशे जियेचे म्हणून and do the corrections in our life. कशे आमच्या जिवितांत आमी सारखे करूंक Lord, I thank you for gathering your people over this in this place. या जाग्यार हजर असल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता And it is you, Lord, who have called us by your name. तुवें ह्या जाग्यार तांचे नांव आपोवन तुवें हांगा तांकां आपोवन हाडलाय They have not come here by mistake, ते एकले हांगा आयले ताचे मिस्टेका जावन न्ही but you have called them, Lord, तुवें तांकां आपोवन ह्या जाग्यार हाडलाय because you have plan and purpose for their life. कित्याक तांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुजी योजना आसात And we know हे आमी जाणाव nobody would go from this place empty-handed. या जाग्यात आयलो हर एकलो कोणी खाली हातांत पाटी बेसोना But as they listen to your word, केदना ते तुझे उतार स्वीकार करतात ऐकतात believe in your word, केदाळा तेजे उतार ते सत मानतात and ready to keep your word, आणि ते उतार काणगोंक तांचे ते दवरोंक ते तयार जातात and continue to keep your word, केदाळा निरंतर ते उतरान ते रावतात and follow your instructions, आणि तुझे इन्स्ट्रक्शन इशारे ते पाळतात their life would never ever be the same. तेदाळा तांचे जिवीत आता कितें आसा तशें बरी आसचें ना So Holy Spirit, we thank you पवित्र आत्म्या आमी तुका अर्गां दिता for your presence in this place, तुझे आजारपणा खातीर ह्या जाग्यार and you speak through my mouth, तू आमच्या तोंडा मुखांतर उलय you think through my mind, आमच्या मनांत तू उलय सांग and you teach us, Lord. तू आमकां शिकय पवित्र आत्म्या या मागणे we make this prayer हे मागणें करता in the name of Jesus. जेजूच्या नांवान Amen. आमेन Hallelujah. आमेन हालेलुया So as you all were sitting over here, सकट तुम्ही हांगा आतां बसून आसात your eyes were closed. तुमचे दोळे आतां दंपल्यात I'm seeing many of you all tears in their eyes. तुमच्या दोळ्यांनी थोड्यांच्या दुखां आमी पळोवन आसा God has given you the experience of His love for you, ह्यो एक संकेत जावन आसा देवाच्या मोगाचो and you have convicted in your heart. तुमच्या काळजांत तुम्ही ते कन्विक्ट केला थीर केला पवित्र आत्म्यान, Holy Spirit has convicted in your heart पवित्र आत्म्यान हे तुमकां थीर केला and told you आणि सांगला that God loves you unconditionally. हा देव तुमचो मोग करता अनकंडिशनली अगापे लाव जावन आसा तसो Praise God. And as you were meditating Jesus on the cross, केदाळा तुम्ही जेजू विशांत कुर्सार नियाळ करतात there was one scripture what we have said, एक उतार तुम्ही आम्ही सांगले and that scripture is Romans 5:8. रोमागरांक बरयलो 508वी वळो Even when I was living a sinful life and I was in sin, केदना हांव पातकांत आसल्यारी पातकी जिवी जियेल्यारी still Jesus died for me on the cross. जेजू आमचे पसत कुस्सार मेलो हांगा बरयला पळय पूण आमी पातकी असल्या तेदना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी अचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता ते दाखोवन दिले. Praise प्रेज God. गॉड. So when we get this scripture, केदाळ आमी हे उतार ऐकत हांव समजत हांव what should be your response to this scripture? तुमचे अभिप्राय या उतरा विशयांत कितें जावन आसा Because many years of our life, आमच्या जायत्या वर्सां आमच्या जिवितांत we were living in this way. आमी ह्याच प्रमाणे जिवन आसले हांव If you love me, तू म्हजो मोग करताय तर I am ready to love you. हांव तेदना हांवूय तुजो मोग करूंक तयार आसा If you do something one to me, कितेंय तुवें म्हाका सूख केलें तर then I will show you what it is. तेदर हांव कोण म्हूण हांव तुका दाखयता. Agree? Have we done this in those days? Correct? No. So all of our life we were thinking, I can love only when you love me. हांव येदोळ म्हजो चिंतून आसलो तूं म्हजो मोग केल्यार हांव तुजो मोग करता म्हूण. So when my journey started in the word, म्हजें जिवीत केदना उतरांत सुरू जालें it was 2022 June. 2022 जुनांत And that day when I heard the word of God, केदळ हांवें देवाचे उतार आयकले and I had actually, you all are much more better than me. तुमी हांगा असली सकट म्हज्याकी बरी मनशां जावन आसात कित्याक हांव देवाच्या उतरा फाटल्यान वचूंक नासलें त्या वेळार. त्या वेळार ती देवाच्या उतरा फाटल्यान वचून हाडली There was a lot of problems going on in my life. कित्याक तिच्या जिवितांत जायते समस्या आसले And the matter was, I was not, started having conflicts with my husband.
कित्याक म्हळ्यार ताचे गोवा सांगात सगळे समस्या असले आणि सिच्युएशन स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड स्टार्टेड केदळ कोविड सुरू जालो त्या वेळार समस्या सुरू जाले and many of us have experienced before covid the relations between husband and wife was very good before covid. बिफोर कोविडा पयले घोव बायलोचो संबंध भारी बरो आसलो. Can you tell me why I'm saying this? कित्याक हे सांगता तुमकां कळीत आसा की Correct. Sister is saying before covid husband used to go for job. कित्याक म्हळ्यार कोविडा पयले घोव खाले करतालो पयशे कमावंक भायर येतालो. जावं पुरो बायलूय कामाक वता आसत डिपेंड्स. भायर खंयच्याय कामाक वेता आसतलो Not कोविडा all पयले. the women are going for work, right? Some are housewife. बायल मनशां सडावत कामाक वचनात घरात असतात. प्रेज गॉड. But the thing is, they were not together for the whole day. पूण प्रॉब्लेम काय म्हळ्यार सांगात दे नटले त्या वेळार कोविडाच्या पयले सांगत आसता नटले कित्याक म्हळ्यार एकलो कामाक येताली एकली घरा आसताली. करेक्ट न्ही? कोविड आयलें कितें जालें? पूण What कोविड happened आयल्या during the उपरांत COVID? कितें जालें? Jobs, companies closed. कामां कंपनी पुरा बंद जाल्यो. कामांक जे the husbands they were supposed to go outside for work. They are in the house. केदळा घोव कामाक येतालो पूण आतां बायल घरा आसली आतां. And it's not my situation I'm saying, but the situation of those people whose children who were supposed to go to school, they are also in the house. कोण भुरगीं इस्कालाक येताली ती सगळी घरात रावचे पडले. And when we are working outside, we don't eat food constantly. Yes or no? All the time. आमी काही भायर काम करतना कंटिन्यू आमी खाण खावंक आमकां जात कस जाता टायम नाटलो. But when everybody is in the house, what that woman is doing in the house? सकड During the COVID. सकड घरा असताना बायल मनीस कितें करता घरा? तुम्ही कितें केलें COVID? तुम्ही What कितें you have केलें? done in COVID time? Went on the YouTube, different recipes. Women's, ladies are smiling. Tongues because it's something problem. Tongues. See. Shikhara baba bana hala hala kurantara la baba 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 nasigiri la baba bahala shiantara la baba la mahantere le baba baraka kore le para baba naha nahana shiantara la kara baba naha naha kore le kere baba laha shiantara la baba bahara la kara baba naha shedere le baba baba korentere le gala baba baba shegere la baba baba ushalara bara 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 rikalara bara 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 re 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 ushalara bara 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 olara ra 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 ushalara ra ra ba 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 re 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 olara ba 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 ushalara ra ra ba ba kalari re ro 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 ba 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 re ba 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 la ra 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 ushalara re 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 ba 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 ho ra 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 ba shi di 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 ra la ra ba 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 re 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 ya ba 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 la ra 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 ush la ra ra ba 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 ma 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 re 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 ya ba 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 ho la ra 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 ba 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 ho ho ra la ra ba 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 ush la ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba ho la ra 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 ba 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 ri 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 ba ho la ra ba 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 ho la ra 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 ush le re 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 ba ba ush la ra ba ra ba ra ba ho ra la ra ba 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 ri ka la ra ba 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 ri 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 ba 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 ma 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 ra 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 shankar ra ba 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 Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Okay, can anyone help us where we have stopped? आम्ही काही राविले म्हणून कोणाक म्हण उडा सागी Food, different kinds of recipes. आम्ही घरा खाले करता हांव डिफरंट टाइप ऑफ फूड या जेवण खाले आम्ही तयार करतले हांव So children, husbands and everyone is must relaxing. केदळा कोविडा वेळार भुरगी गोव बारी आरामायर रिलॅक्स कर नासतले And घरा the wife is in the kitchen preparing whole day. पूण बायलेचे काम काले आवयचे सगलो दीस किचनार वचून बरे बरे
रांदप गरजे पडटले For how many days this COVID continued where there was no job, no schools, people were in the house? Can you tell me? How many days? कितले दीस कोविड असले अंदाज And we could not go out. कितले दीस आमकां भायर वचूंक जायनाटले 2 वर्सां. 2 years Almost 2 years. 2 years while Ranta, the wife is cooking. 2 वर्सां जावन घरा खाले करता बायल बरे बरे रांदप करनस असा आमी आरामार खावन जेवून Huh. असले हांव प्रेज Children गॉड also, Mama, tomorrow this, Mama, after that this. Correct. And the wife in the heart, my husband, my children, my family, no, I'll do it. But in the heart, she is hurt. केदळा ते आवय जाल्ल्या एका कारणा पसोत ताच्या भुरग्या पसोत घोवा पसोत पुरा बरे बरे रांदून दिताले पूण ताच्या भितर काळजांत कितें आसले दूख आसली दूख Correct, na? Now let's put it in this way. आमी आता ह्या रितीन आमी समजून काण घेया Now, as we see Romans 5:8, रोमाकारांक बरयलो 5 अध्याय 8वी ओळ अशी म्हणटा even when I was living in sin, केदना हांव पातकांत आसलो तेदना still God loved me. स्टील देव जाल्यारय म्हजो मोग करतलो But in the old covenant, the word says, पूण अर्दल्या खऱ्यांत देवाचे उतार सांगता Isaiah 59:2, आयजाया 59:2 पातक जावन आसा देवाक आयजाया मनशाक पयस 59:2 करता. Can you check that? आयजाया 59 I think it's 59:2 only. आयजाया Let's मिडल check it. मिडल आसा आयजाया Is it same? वयर सकल 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 ओके 59:2 Yeah. पळय आमी काल पळय देवाचे उतार काल म्हणटा पळय 59:2 बगार तुमच्या अपराधावरवी तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळासा झाला तुमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयला आणि हे वरवी तो तुमका आयकोंक सकना But your iniquities have separated between you and your God. Your sin has separated you and your God, and Wait. your sins have hid his face from you, and he will not hear. पळय बगार तुमच्या अपराधावरवी तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळासा झाला तुमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयला आणि हे वरवी तो तुमका आयकोंक सकना Praise God. Praise Understood? Now, the old covenant verse tells us, because of our sin, God and us, there is a separation. Yes or no? There is a barrier in between me and God, and that barrier is separating us. The reason is because of the sin. आदल्या खरारांत कितें म्हणटा म्हळ्यार म्हज्या आनी देवामध्ये पातका वरवी एक काले दोरो आयला त्या देखून तो म्हाका आयकोंक सकना Now, Romans 5:8, what do we see? पूण नव्या करारांत रोमाकारांक बरयलो 5 अध्याय 8वी ओळ म्हणटा कितें म्हणटा सांगात? कितें म्हणटा आमी रोमन्स पातकी 5:8 आसतानाच, when I was in sin, पूण आमी पातकी आसल्या तेदना Jesus died for me on the cross. क्रिस्त आमचे खातीर मेलो पोन्न्या करारान आमी कितें वाचता? What are we reading in the old covenant? पोरण्या करारान आमी कितें वाचता वेगळासा जाला Because of sin, we are separated from God. कित्याक आमच्या पातका वरवी देवा आनी आमच्या मध्ये वेगळासा जाला So because of sin, as we were separated from God, केदना पातका वरवी म्हज्या आनी देवा मध्ये वेगळासा जालो so can we save ourselves and become holy or become, righteous in the eyes of God with our own ability? केदना म्हज्या आनी देवा मध्ये म्हज्या पातका वरवी वेगळासा जालो म्हज्या सत्तेन म्हज्या करण्या वरवी देवा मुखार हांव पवित्रपणान या नितीपणान जिवंक साध्य आसा गी No. 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 Now let's take an example. As we are in this place, there is a sea behind. Yes or no? एक उदाहरण मी काण घेया हांगा फाटल्यान दर्यो आसा There is a sea, right? You don't have to go and see. Just make an imagination. In reality, it's there. If you have not seen, just think there is a sea behind. तुमच्या मनांत खाली कल्पना करा वचून पळोवची गरज ना Now let's take an example. If a person falls into this sea and now he is fighting,
He केदना wants to save himself. केदना एक व्यक्ती उदकांत पडलो दर्यांत तो काय लागता आपणाक बचाव करूंक तो प्रयत्न करता And he can't save himself. केदना ताच्या सक्तेवरी ते साध्य जायना And he's trying all with his strength and legs and hands, he's moving. ताचे हात पाय हर एक संपूर्ण बॉल तो उपयोग करता जाल्यारय जायना Won't he get tired after some time? ते इतले कर्ण तो ताका पुरासावन जाता की ना But in that situation, can he save himself? त्या संदर्भात तो आपणाक कसं राखूंक शकता Can he? Now, whom do he need in his life at that very moment? त्या वेळार ताका कोणाची गरज आसा Savior to save him. सेवियर या कोण ताका रक्षण करता ताची ताका गरज आसा Are you following? आता तुमका समजले In this situation, as he was in that middle of the sea, can't help himself to come out from there. He's trying his best, his self-effort, but he can't save him. And now he's thinking, I need a savior to save me from this. केदना तो उदकाच्या मध्ये पडटा ताची सकत तो पुरो उपयोग करता जाल्यारय त्या समस्या जावन ताका भायर येवंक साध्य जायना तेदना त्या वेळार ताका समजता म्हाका ज्या सक्तीन हे साध्य ना म्हाका कोणाची एकल्याची रक्षकाची गरज आसा And now the lifeguard is watching and he's going with the equipments or the things through which he can go to that person and save him. केदना ते बिचार लाईफ गार्ड या जीव रक्षक असतात ते काय करतात तांचे इक्विपमेंट या तांचे काय सामान वस्तू काढून त्या व्यक्तीक संरक्षण करूंक धांवतात Now, when the lifeguard is going there, is he not risking his life? केदळा लाईफ गार्ड तो ताका रक्षण करूंक येता ताचे जिवीत ते रिस्केर असता की ना Now, same thing we'll understand in the word way related to Jesus. येस संगत आमच्या जिवितांदी जिजू मरिफात आम्ही शिकता या अनुभव करता समजूया Understanding? Now, as that person could not save himself and he wanted savior, in the same way when we were living in sin, when you are living in sin, you are like that person in the middle of the sea. केदना त्या व्यक्तीक आपणाच्या सक्तेन आपणाक बचाव करूंक साध्य ना ताका एका रक्षकाची गरज आसा तशेंच आमच्या जिवीत आमी पातकी जावन आसल्या वेळार आमकां आमच्या पातका जावन भायर येवंक आमकां साध्य ना आमकां एका रक्षकाची गरज आसा And that's why he is called a savior. त्या देखून ताका आमी सांगता सेवियर या रक्षक So there was a time where when we were living in sin, Jesus came to give us his life and to save us from that sin. केदना आमी एका रितीन पातकांत आसल्याव तेदना जिजू या संसाराक म्हणजे बसत आयलो आणि ताचो जीव आमच्या बसत ताणे समर्पिलो Praise God. प्रेज गॉड And he did all of these actions just because he loved us. हे हरएक ताणी बरी करण्यो केल्यो फकत आमच्या बऱ्या करण्या बसत न्ही ताच्या मोगा बसत आता when one person is living in sin, एकलो व्यक्ती पातकांत जियेताना where he will go? खंय Being in येता that तो sin. पातकांत जियेल्यार When he was in a sinful nature, will he go to God? Because sin is separating us from God? No. So when we are in sin, can we reach to God? केदना आमी पातकांत आसलां तेदना देवा मुखार वचूंक आमकां जाता गी And when we understand this, we reach to a point, I need a savior to save me. हे केदळ आमकां हे सत कळी जाता उगडाप जाता तेदना आमकां कळटा आमकां एका रक्षकाची गरज आसा But as long as if I don't open the Bible, केदना म्हणसर ओ पवित्र पुस्तकां उक्ते करना as long as I don't listen to the word of God, केदना म्हणसर देवाचे उतार हांव चिंतीन आयकना I will never know what I'm doing is against the word of God. हांव कितें करता ते देवाच्या उतरा विरोधी म्हूण म्हाका कळीत जायना When God created this world, कित्याक देवान सगलो संसार रचलो when God created man, देवान मनशाक रचलो God has given them everything. देवान ताका हर एक दिले So when God created Adam and Eve, केदळ देवान आदामाक आनी एवेक रचलो God said, you have dominion on everything. या संसाराच्या हर एका सत्तेचेर ताका अधिकार दिलो And when God gave this dominion, देवान ताका दिल्लो अधिकार there is someone who came to deceive them. केदळ अनेकल्यान येवन खाले गेले ताच्या कुतंत्र्या वरवीं ताका फटयले And when the deceiver came, केदळ तो फटोवंसो आयलो he twisted the word of God ताणे देवाचे उतार अदल बदल केले and presented as if it is truth. ते सत प्रमाणे फोटो ताणे सता प्रमाणे दाखयले And today also same thing is happening. आयच्या या जिवितांती हेच घडीत जावन आसा But if I get to know the truth by the power of the Holy Spirit केदळ हांव सत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जाणा जाता and put this truth in my heart, केदळ हे सत म्हज्या काळजांत हांव
घेता या दवरता and study and meditate on it over and over again, हांव ते परत परत शिकता नियाळ करता then I will not fall for the deceiver's lies. तेदना मात्र परत त्या डिसिवर या फोटोंच्या व्यक्तीच्या हातांत हांव पडना. When we look unto the book of Genesis, केदळ आमी उत्पत्ती ग्रंथ आमी पळयता the response of Eve के एवेचे एक रेस्पॉन्स जावन आसले to the deceiver, त्या डिसीव करतल्या फटयतल्याक where God is saying, देव म्हणटा if you eat that fruit, तू हे फळ कशी जाल्यार which gives you the knowledge of good and evil, हे बरे आनी समजणी तुका कळी जातले you will surely die. तू मरतली. But when the deceiver comes to Eve, पूण डिसिवर या फटयतलो येवेल्याक येता then Eve says, यू सांगता God said not to eat and also not to touch. देवान सांगला खाऊंचे मात न्ही आपटोंक लेगू नजो. But did God say don't touch? पूण देवान सांगला की आपटोंक नजो म्हणून. Okay, let's take it in the new covenant example. पूण आता नव्या कराराची आमी एक्झाम्पल उदाहरण घेवया. When God spoke, the voice came from heaven, केदळा सर्गादावन तो थाळो ऐकालो and that voice said, "This is my beloved son." ओ मोजो मोगासो पुतू. But when the tempter came to tempt him, केदळा ताका ताळसो आयलो ताळोंको he said, "If you are the son of God." तर तू देवाचो पुत्र. To listen to this, it's similar, right? It's same. ऐकूंक मेळटाना सभान आमकां एकच बरी दिसता. But did that deceiver remove that word, beloved? तेही ताणे मोगासो अति मोगासो म्हणलो एक शब्द काढून सोडलो. Are we understanding? आता तुमकां समजले. People might talk to you, the word of God says this way, that way, but we don't realize that deceiver also can use the word of God to deceive you. लोक तुमकां कितलेय सांग पुरो देवाचे उतर अशें 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 म्हूण पूण तुमकां सत कळीत ना जाल्यार तुमी फटवून पडटात. I will relate this to my life after coming in the word. केदळा या सताक हांव आयली तेन्ना म्हाका समजलें And this matter what I'm speaking to you right now, हे कितें आतां हांव तुमच्या ह्या विशयान उलोवन आसा I will relate this matter to my life story. म्हज्या जिवितांत कितें आसा ताका हांव लागू करनासा. That's why we need to be very careful. त्या देखून आमी जागृत रावूंक जाय. What words are we hearing? तुमी कितें आयकतात Is it exactly in the written word of God? ते हरएक आयकूनचे देवाच्या उतरांत आसा गी म्हणून. Because if you miss one word in that, जर तर एक उतार थंय चुकले मिसले you give devil chance over your life. तेन्ना सैतानाक तुमच्या जिवितांत तुमी अधिकार दितात. When Eve did not had the right understanding of the command what God has given, कित्याक म्हळ्यार हे वेग देवान दिल्ल्या सारक्या समजणी नाटल्या उतराची समजणी नाटल्या वरवीं आदेशाची she missed in understanding this voice is not from God. तिका कळूं ना हे आवाज देवाताव न्ही म्हणून. But when it comes to Jesus in the new covenant, केदळ आमी जेजू ते नव्या करारान देता Jesus was very attentive, and he is in a fellowship with God. That voice what had come from the heaven, this is my beloved son, that has been printed in his heart. कित्याक देवा बापा लागीं ताचो संबंध आसल्या थंय ताणें तो थोडो आयकलो ओ म्हजो अति मोगासो पूत म्हणून. And when he spent it that 40 days 40 night in the wilderness, ताणें 40 दीस रात आनी दीस विल्डरनेस अरण्यांत वेळ करसिलो. he meditated on that voice which came. कितें ताणें आयकलो तो आवाज तो नियाळ करनासलो. So when you get the scripture, when you read in the Bible verses, केदळ तुमी देवाचे उतर आयकतात आनी कितें सांगतात ते हे करतात. you need to be very careful what you are reading. तुमी कितें वाचतात ताचे विशयान तुमी जागृत आसूंक आसा. And when you read that, केदळ तुमी वाचतात you meditate on that day and night. ते उतार आमी मेडिटेट दीस आनी रात आमी नियाळ करूंक आसा. It might look like I know the word, तुमकां तुमी सांगूंक पुरो हे म्हाका कोत्ता आसा देवाचे उतार. and the devil is much more, he's a deceiver. तांच्या किसड सैतानाक गोत्ता आनी तो फटवोसो जावन आसा. नाटक करूनचो जावन आसा, तो नाटक करता. he will present that lie in such a way, तो एक फोटो इतल्या मुखार हाडटा की ह्या प्रमाणे. and if you don't have the truth in your heart, तुमच्या काळजांत सत ना जाल्यार you are gone in his kingdom. तुमी ताच्या फाटल्यान ताच्या राजाक सरवतात. तुमचे घराचे your house door, if you did not lock properly, तुमचे घर करेक्ट कर तुम्ही लॉक करनातले तर सारखे the correct keys, with the correct keys, करेक्ट सावी तुम्ही उपयोग करना जाल्यार anybody can enter in your house, right? कोणी तुमच्या घरा रिगोंक शकता वय गे. So I need to have the correct keys of the scriptures word by word. त्या देखून आमकां सारकी की देवाचे उतराची खरी समजणी आमकां
गरज आसा so that the thief cannot enter in my house. तेन्ना सोर म्हज्या भितर येनाटल्या बरी हांवें रावंक जाता. So as we see Romans 5:8, आमी आतां पळयलें रोमाकारांक 5 अध्याय 8वी ओळू and also we see in the Old Covenant, आनी पोरण्या कारांती आमी पळयलें. and many a times we think, oh, I made a sin, now God will not forgive me. जायते पीट हांवें चिंतलां हांव फात की देव म्हाका बोगसूंचो ना म्हणून. But what we see in Romans 5:8, केदाळ रोमाकारांक 5 अध्याय 8वी ओळ अशें म्हणटा it says there's, when I was in sin, हांव पातकांत आसल्यार Jesus still died for me. तो म्हजे पासून मेलो. Now you must be thinking, तुमी चिंतूंक पुरो I can do anything, then Jesus died for me. No. त्या देखून हांवें आतां कशेंय जिवंक जाता कशेंय खालेय करूंक जाता. But is it a right way? हे सारकें गी. Now let's take an example of our own children. आमी एक आमच्याच भुरग्यांचें उदाहरण आमी काण घेया. Does our children make masti? भुरगीं आमची मस्ती करतात गी. And what do we do to them? त्या वेळेला आमी कितें करता तांकां Maar galta. मारता वय गे. Why bana? If you are a parents full of love, yes, I'm not saying you should not correct your children. तुमी इतलो तुमच्या भुरग्यांचो मोग आसल्यार तुमी तांकां करेक्शन करचे पसत मारतात. But we'll do the correction according to the word of God. आमी करेक्शन देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक आसा. But if there is no word inside of us, तेन्ना म्हजे भितर उतार ना जाल्यार have we noticed how we become towards our children when they make naughty? केदाळा ते उपराटे करतात कलटो करता हांव कितें करूंक शकता. One mother is saying, yes, yes, yes. I'm already seeing some heads are yes, yes. And this mother also is saying, yes, yes. अरे एक आवयंक आतां कळली जाता उतार नाल्यार कशें आमी ट्रीट करता. And you might be thinking, I have a big child. No, small, 4.5. Correct. But still I would say, yes, yes. Before coming in the word, I've done lot of things. येस आतां आमी उतरांत आयल्या उपरांत करता हांव गी ना गाळी मारता हांव करता म्हणजे जाला त्यात सांगून आसा. So when we correct our children by not having the word of God inside of us, जर तर आमी करेक्ट करतना आमचे भितर देवाचे उतार ना तर you know what is happening? काले जाता गोता की तुमकां The child is growing with the hurt. त्या भुरग्यातय एक दूख उपजाता. And you will begin to see the change in the child. त्या भुरग्यातय एक बदलावान तुमी पळोवंक शकतात. Without the word of God, when we do actions to our children, केदाळ देवाचे उतार नासतना आमी भुरग्यांक एक्शन या करेक्शन करूंक येता. in our mind we are thinking with full of pride, oh, I'm bringing my child in line. हांव म्हज्या मनान चिंतूंक पुरो अहंकारान हांव म्हज्या भुरग्यांक हांवें सारके वाटेन हाडला म्हणून. Not realizing the child is growing with the hurt. तुमकां कळीच नासतना ते एक भुरगे ते दूख ते वाडून आसा. And when the child grows up, केदाळ हे भुरगे वाडून येता. you start noticing the child is full of angry. ते भुरगे रागार जाता वाडून येताना. Child is not speaking much. ते हरी एक पटी सदां कोणा लागीं उलोवंक वचना भुरगे. Isolate themselves. हे आपण एकसुरीत रावंक कशें येता. I have encountered this kind of things. हेले जायत्यो सुंगत्यो आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटात. When people also come and share this happened. केदाळ लोक येवन आमचे शेअर करतात या विशयांत भुरग्या विशयांत. And then when I asked them what has happened when they were young children, केदाळ ही सिस्टर म्हणटा केदाळ आवय बापूय येवन तांच्या विशयांत भुरग्या विशयी शेअर करता ती विचारता ल्हान आसतना तुमी ह्या भुरग्या विशयांत तुमकां कितें गडीस जाला ते विचारनासा. and the mother begins to tell. केदाळ आवय सांगूंक सुरू करतात. Now the child is 27-26 years old. आतां भुरगे 27-28 years old जाला व्हड जाला. But when the child was growing, when she or he was 5 years, 7 years, 8 years, केन्ना ते वाडून येताना 5, 6, 7 वर्सां आसतना I was very harsh with my child. हांव भुरग्याक कठीण रितीन चलयताली. Now we are thinking we are doing out of love to correct them. आमी चिंता मोगान आमी त्या भुरग्याक करेक्शन करता म्हणून. But without understanding the word of God, can I love them just like how God loved us? जर तर म्हाका देवाची उतराची सारकी समजून ना जाल्यार देवा सारक्याच्या मोगान हांवें ताका करेक्शन करूंक जाता गी. Can that happen? Unless and until if I don't experience the love from my heavenly Father, how much He loved me, no matter how much you love your child, you will never correct them in a right way. जर तर देवान म्हजो कितलो मोग केला अशे वेळी सारकी म्हाका समजूनी ना तर हांवें त्या भुरग्याक कितलेय तो मोग म्हजे ताव न्हू त्या भुरग्याक दिवंक जायना. So let me share what I went through. आतां हांव म्हज्या जिवितांत कितें जालां हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. So my situation was such. म्हजी परिस्थिती अशी आसली. I got married. हांव काजार जाली. And after 1 year I conceived. एका वर्सांत हांव गर्भेस जाली. And the day I got to know that I got conceived, केदाळा तिका कळली जाल्यार हांव गर्भेस आसा म्हणून. tomorrow lockdown starts.
टुमॉरो ताजे उपरांत लॉकडाऊन सुरू जालें. The date, that announcement, you all have to, make that noise of your plates. The announcement has come, the instruction has come from the government, I would say from the Prime Minister. You all have to do that noise. The Wait. noise started to happen inside of me. गव्हर्मेंटान जावन आमकां एक मार्गदर्शन आयलें तुमी प्लेटी पुरो धाडिजे म्हणून पूण हिच्या भितर पोटांत धाडोंक सुरू जालें. So I got to know that time tomorrow starts that, what do you call that, lockdown, right? Lockdown. Lockdown started next day. Today I got to know this news. केदळा तिका कळीत जालें फाल्यां लॉकडावन आसतना तेदना तिका कळीत जालें. And I am not in the word at that time. तेदना ती देवाच्या उतरांत नतली. And now everybody is in the house. री एकली घरांत आसली. An unseen member also is in the house. अनसीन दोळ्याक दिसनाटलो व्यक्ती घरा भितर आसा. Understanding? कोण दोळ्याक दिसनाटलो? Now the Huh? women, the सैतान. mothers. सैतान म्हणटात. That means you're not answering. नाही विचारले हांवें क्वेश्चन केलें कोण म्हूण विचारलें ताका सैतान म्हण सैतान न्ही अनसीन. ताका समजा लागीं विचारलें कोण म्हण सैतान. Praise God. अनसीन तिच्या पोटार भुरगे देवाचो भुरगो तो देवा सारके आसा. No problem. She have not understood. That's why she said. Saitanan suruat keli, then she's correct as well. She's also correct in other way. तिने सांगले एका रितीन सारखे आसा. We'll put it in this way. Now the unseen baby, which we don't see with eyes, member is added. आमच्या दोळ्याक दिसनाटले एक भुरगे आमच्या कुटुंबात एक परत ऍड झाले. And the one who she's saying Satan, that also started full in action at that time. त्या वेळार सैतानान काय केले ताची कार्य करूंक सुरू केली सुरुवात केली. Chintna thoughts. कसे सैतान कसे काम करतात आमच्या चिंतनान. Now you tell me, तेन्ना आता तुम्ही सांगा when a woman get to know I got conceived, केदळ एक स्त्री जाणा जाता हांव गर्भेस्त म्हणून is it a joyful news or no? हे संतोषाची आनंदाची खबर गी. For me it's joyful, तिका एक आनंदाची खबर जावन आसली. but like how we say no, buy one get one free. कशें म्हळ्यार बाय वन गेट वन फ्री म्हणल्यार बरी. Joy plus worry. जॉय प्लस वरी म्हळ्यार खंत संतोषी आनंदी आसा ताच्या संग आतां काय आसा खंती आसली. Are you understanding now? आता तुमकां समजलें. Okay. So beginning 3 months, now the mothers will give me the answer. पहिलेचे 3 महिने आता आवयांनी आन्सर करीचे. It's a wonderful months, right? The days, weeks, yes or no? The first 3 month experience. तुमचे पहिले 3 मंथाचे एक्सपिरियन्स कसे असता आवयांचे. When you get conceived, the first 3 months, how is that experience? केदळा तुम्ही One गर्भे is giving me जातात. the honest answer, understanding. How is the experience for the first 3 months? Is it good to experience when you are first time? Is it good to experience when you are giving birth for the first time you are conceived? The first time. No, right? Second baby you are prepared. You have first time experience. होय फर्स्ट तुमका आवयांक येता सवाल 3 महिन्याचे एक्सपिरियन्स कसे असता बरे असता गे जाल्यारी गुंता वॉमिटिंग करतात दूख मस्त प्रॉब्लेम आसा जाल्यारी तुम्ही सेकंड बेबीक अशें न्हू असतात होय गे. Second time you are prepared. You know what is happening. दुसऱ्या बेबी येताना तुमकां गोत्ता काले जाता म्हणून गोत्ता. फर्स्ट टाइम असताना फर्स्ट एक्सपिरियन्स त्याला मस्त तुमकां त्रास जातात. Now see my journey. पळया आमच्या ह्या बहिणीची पॉइंट कशें आसलें म्हणून. One side I got the news I have conceived. एका सायडीन तिका खबर मेळ्ळी हांव गर्भेस्त आसा. On the other side, I am seeing that COVID worry. आनी एक सायडीन कोविड आयल्यावर ताची खंत. On the another side, I am that 3 months, 2 months problem started. The sickness, pregnancy sickness. आणि ताच्या All of उपरांत those 2-3 महिन्या उपरांत काय जाता प्रेग्नन्सीची थोडी सिकनेस लक्षणां पुरा दिसून आयली. And as the day was passing, अशे दीस वेतले I was disliking it. म्हाका लायक जावना ते डिसलायक जालें. You cannot go out. कित्याक म्हळ्यार म्हाका भायर वचूंक ना. You cannot go any places to change your mind or something like that. खंय भायर वचून तुजे चिंता बदलूंक कांय पळोवंक कांय अवकाश ना. Because the world is teaching us, कित्याक संवसार आमकां शिकयता when you go out of your house, you feel fresh. केदळा तुम्ही भायर येता तुमचें मायंड पुरो फ्रेश जाता संवसार आमकां शिकयता. And now when you are going out in the curfew, you are inside the locker. जर तर कर्फ्यू लॉकडाऊन वेळार भायर गेल्यार काय जाता
भितर घालतात. Now what to do? तर आता कितें करचें? My husband in the house. म्हजो घोव म्हज्या घरांत आसा, My mama is there. म्हजी आवय आसली, My sister was staying with us at that time. म्हजी ताची बहिणी आमच्या संगात आसली, Amu asat, I'm also there. ती संगात आसा. And now you imagine the situation, everybody in the house. पळया तुम्ही एक इमॅजिन करा, ही गरबे जावन आसा, हर एक तिच्या सराउंडिंग आसा, हिची परिस्थिती कशी I am आसता. not in the word. ही देवाच्या उतरां नातली त्या वेळार. कांय खबर ना. Nothing I know about the word. देवाच्या उतराची कांय बिलकुल कांय गोतू ना, ए बी खंयची कांय गोतू ना, ना, A, B, C, D, Z पासून झेड बसत कांय गोतू ना. कांय ना. And now I know only Jesus. ओन्ली तिका गोत्ता आसा आमच्या बरी जेजू. But through the word, no understanding. पूण उतरां मरिफात जेजूची वळख ना. How to operate according to the word, no understanding. देवाच्या उतरां मरिफात कशे ऑपरेट करियेत, कार्यरूपा घालयत म्हणली समजोनी ना. So I'll make it very short, this matter. हे हांव ल्हान कर तुमकां सांगून आसा. Days went, months went. दीस गेले, महिने गेले. I started having problem with my husband. आता काले जाले सांगात असल्यावर माझ्या गोवात मध्ये इले प्रॉब्लेम सुरू झाले, समस्ये. Because after long time we started staying together. कित्याक म्हळ्यार सबार वर्सां उपरांत आमी चड सांगात रावून आसले. That too 24/7. की तेय 24/7. And the thoughts, the devil started giving me the thoughts. केदळा सैतानान म्हज्या मनांत इतली चिंतना घालूंक सुरू केली. See, the man whom you loved, तुळे तुजो मोग करता तुजो घोव, 8-9 years you all are in a relationship, 8-9 वर्सां तुम्ही रिलेशनशिपान आसल्यात. but you never understood this man can be like this. तुका कळीत नासले ह्या मनशा विशयांत. Now you all are thinking, right, my husband would be a bad person. आता मनांत येवंक सादी आसा की म्हजो हजबंड बरो पर्सन म्हणून. Yes or no? आ Then why I'm having problem if you're saying no? Surely, right, the way I said it, कित्याक the way I said it, कित्याक हांवें सांगले रिती प्रमाणे what I said when I started living with him for 24/7, हांव ताच्या सांगाता 24/7 सांगाता जियेल्या वरवीं and now I'm seeing our behavior with each other. आमी एकामेकाची संवय आमकां कळी जाली. That time the thoughts are coming in my mind. तेन्ना चिंता म्हज्या मनांत येवंक सुरू जाले, He doesn't love me. तो म्हजो मोग करिना. And I made a mistake getting married with him. हांवें चूक केली हेचे लागीं काजार जावन. But we were in a relationship for 9 years before that. पूण ताच्या पयले 9 वर्सां आमी सांगाता रिलेशनशिपार संबंदार आसले. But now what is happening? पूण आतां कितें जालें? That too when I'm pregnant. तेच तितलेंच न्ही, हांव आतां गर्भे जावन आसा. I don't know who was bringing this thought to me at that time. तेन्ना म्हाका कळीत नासलें ही चिंता कोण म्हज्या मनांत घालना आसा म्हणून. I was full of self-centered. हांव सेल्फ सेंटर जावन आसली, म्हज्या विशयांत चिंताली. I was selfish. हांव सेल्फी स्वार्थी जावन आसली, Sarke swarti. सारके स्वार्थी. I've never thought or never understood from his side. हांवें ताच्या विशयांत सारकें हांवें समजूंक नासलें. I was only expecting हांव हांव आशेताली that all the time he has to talk to me 24/7. हांव एकच आशेताली ताणें म्हजे लागीं 24/7 म्हजे लागीं उलयचे. 9 years when we were in a relationship. 9 वर्सां आमी सांगात आसले, हांव संबंदांत आसले. Hello, how are you? Hello, Had your how are food, you? Had lunch. जाले कितले जेवण जालें पुरो आमी सान आसले. 1 or 2 that way. त्या प्रमाणे When you get married, what happens? केन्ना काजार जालें, कितें जालें? 24/7 you are staying with that person. 24/7 तुमी सांगाता आसल्यात. तुमच्या घरात अशें जालां काय कोविडाच्या टायमार? तुमच्या घरांत अशें म्हणे अनुभव जाला की कोविडा वेळार? ना 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 जाल्यार म्हाका मेळ्ळात मागीर तुमी इल्लेशें कावन्सिलींग करया. कित्याक जावं ना तें म्हाका कळोवंक जाय सिक्रेट. प्रेज गॉड. Hallelujah. So when I started seeing that before marriage he was different. हांव तेन्ना चिंतून पडली, काजारा पयले तो डिफरंट आसलो, दुसरो आसलो. आनी आतां तो दुसरो. नाव ही इज चेंज्ड. आतां काजार जाल्या उपरांत कोविडा वेळार तो बदलल्या बरी म्हाका दिसलें. बट टुडे आय एम अंडरस्टँडिंग. तेन्ना म्हाका आतां कळ्ळी जाता. एंड गॉड हॅज शोन मी. म्हाका देवान म्हाका दाखयलें. When I was in relationship with him for 9 years, केदळा हांव संबंदार 9 वर्सां ताचे सांगात आसली. 24/7 we never lived with each other. 24/7 आमी सांगाता नासले. But we were there, but not that much like how after the marriage how we stayed and lived together. त्या आसले बट कशे काजारांत आसल्या त्या प्रमाणे न्ही. There was something I have forgotten. हांवें एक गरजेचे विसरली हांव. When we are in relationship, केन्ना आमी संबंधांत आसले the covenant what we are having, the God made covenant, that is not there. देवान केल्लो कवनेंट ह्या करार थंय नासलो. But when you get married, केदळ हांव काजार जाली, Jesus is there as a foundation
making this covenant, bringing you two and making one. जिजून खाले गेले ते खऱ्यावरी आमका दोघांक ताने एक केले. So they know the 9 years before when I was knowing him, केदना 9 वर्सां पयलीं हांव ताका जाण आसली, devil has no problem. त्या वेळा सैतानाक कांय प्रॉब्लेम नटले. Listen to this. हे ऐका चिद्यून. When we got married केदना आमी खाजार जाले and came together under the covenant, केदळा त्या सक्रामेता मुखांत खऱ्या मुखांत आमी एक जाले and when this covenant happened, केदना एक खऱ्यार सुरू जालो. Jesus is the foundation. केदळा जेजू ते बुन्यादी फातर जावन आसलो, बुन्या जावन आसलो या And खऱ्यार असो. when you are under the covenant, केदना आमी त्या खऱ्यारांत आसता, surely devil will come behind you. केदळा आमी खऱ्यार आसा खंडी जावन सैतान ताच्या फाटल्यान येता. Are you following? आता समजले. So 9 years, no problem. 9 वर्सां हांव जियेतली संवसारीतीन त्याला कांय प्रॉब्लेम नटले. When we got married, केदळा आमी खाजार जाले because of that covenant, त्या खऱ्यार आसल्या वरवीं the devil doesn't want this covenant to be united together. सैतानाक नाका आसले आमी सांगाता एकवटान रावचे. And the lie which I was thinking, हांव कितें ते फटकिरो आलोचना हांव चिंतून आसली, that his behavior is changed. हांवें चिंताली ताची संवयो बदलल्यात. But how he was before, पयलो तो कसो आसलो he is same. तो सेम तसोच आसलो. But the deceiver came with the lies. पूण सैतानान खाले गेले फटकिरो येवन ताची फट म्हज्या मनांत घाली. Now you're understanding आता तुमकां समजले how the deceiver can come to you? कसो तो सैतान तुमच्या भितर येता. What happened in the Genesis? कशे उत्पत्ती ग्रंथार कितें जालें, Changed the word, ताणे उतार बदलिले, twisted the word. ताणे गुंडयले उतार. Same thing happened with me. तेच बरी म्हज्या जिवितांत जालें. And the attack was where? खंय ते अटॅक जावन आसले, Love. लाव मोग More. मोग. Attack was where? खंय ते अटॅक जावन आसले. 9 years when we were together, he was loving me so much. 9 वर्सां हांव चिंताली तो मस्त मोग करता म्हूण. When I got married, he does not love me. केदळा काजार जाली हांव चिंताली तो म्हजो मोग करिना म्हूण. Are you following this? हे तुमकां समजता. Where was the attack of the devil? खंय सैतान अटॅक करता. That God does not love you first thing. देव तुजो मोग करना म्हूण But- तो सांगता But सैतान. he will openly not come to you that God does not love me. That way he will not come. तो डायरेक्ट तुमच्या मुखार येवन सांगचो ना देव तुजो मोग करिना म्हणून. But he will tell you your husband does not love you. तुजो घोव तुजो मोग करना म्हूण सांगतलो. Your wife does not love you. तुजी बायल तुजो मोग करना म्हूण सांगतलो. Your children doesn't love you. तुजी भुरगीं तुजी मोग करना म्हणटालो. And that is a deception. ते जावन आसा एक फोटो. But the attack is on love. त्याचा अटॅक जावन आसा मोगा वयर. Are you understanding? आता समजता तुमकां. When somebody is doing wrong to me, केन्ना एक व्यक्ती म्हाका वायट करता, सुख करता, the thought is coming in your mind is ते- what? तेन्ना म्हज्या मनांत कितें चिंता पेता. That person does not love me. That's why that person is hurting me. तो म्हजो मोग करना त्या देखून तो म्हाका दुखोवन आसा. So where is the attack? खंय ते अटॅक जावन आसा Sanga. सांगा उलया. मोगा. So in your life, तसेच आमच्या जिवितांत did you ever experience that your loved ones does not love you anymore? तुमकां हे अनुभव जाला की तुमच्या मोगाच्या मनशांनी तुमचो मोग करनाटल्या बरी तुमकां अनुभव जाला की. Zala ho na. Many a times, all the time, the attack is on love. उडासोर हर एक वेळार ताचे अटॅक जावन आसा मोगा वयर. The teenagers would say, तरणाटी म्हणटात my mummy, म्हजी आवय, my daddy म्हजो बापूय does not allow me to go out with my friends. म्हाका म्हज्या इश्टा सांगाता भायर वचूंक सोडिना. They don't understand my feelings. ते म्हजे भावांना म्हाका समजून काणगेनात. They don't trust me. ते म्हजेर फातेनी ना तांकां. They doubt on me ते म्हजेर दुबाव करतात. that I might do something wrong outside. हांव कितें वचून भायर कितें की सूख करता म्हणून. Why they are doing this? कित्याक कशें करतात. They don't trust me. ते म्हजेर फातेनात. Because they don't love me, they are doing this. म्हजो तांकां मोग नाटल्या वरी तांणी अशें करतात. So where is the attack? खंय अटॅक जावन आसा मोगा वयर. Mog, Praise right? God. Now the parents might not know the word of God, जर तर आवय बापायक देवाचे उतार कळीत ना जाल्यार and now you are pressing your children not to go out. तुम्ही कितलेय दबाव घालयत भुरग्यांक वयर भायर वचो नाका म्हणून. Especially when the children is in teenage. स्पेशली भुरगीं तरणाटी जाताना
The parent does not want the children to go out. तरणाटी असताना आवय बापाय अशें येतात भुरग्यांनी एक सुरे बाहेरचे बरें न्ही म्हणून And when we try to press them, केदाळ आमी ताका दबाव घालता we are not realizing as a parents तेदाळ ते तुमकां तुमच्या भुरगीं आमकां आवय बापाय बरी पळयनात that we are self putting our children away from us. आमकां खाल्यार आमी आमकां भुरग्यांक आमच्या तावन आमी पयस करनासा Now, if you had to see in this way, आनी एका रितीन आमी पळोवचें तर if God would have said, देवान अशें सांगलें तर God gave the command, देवान उपादेश दिल्यात Survatek, सुरवातेक but did God give them choice? ताणें आमकां चॉयस दिला So why we don't give choice to our children? तर आमी आमच्या भुरग्यांक कित्याक चॉयस दिना Now, don't misunderstand me. मिसअंडरस्टँडिंग चूक समजो नाकात I'm हेच्या not विशयांत telling you allow your children to go anywhere. हांव सांगिना तुमच्या भुरग्यांक जाय जाल्ल्या कडेन वचूंक सोडा म्हूण But on the other side, पूण अनेका देगेन पळोवचें तर you give them the teaching. सॉरी Give them the teaching. तांकां देवाच्या उतराची शिकवण तुमी दिवचे गरजेचे Give them the understanding. तांकां समजोणी दिवची गरजेचे Put your trust in the Lord. तुमची पातयेनी देवाचेर दवरचे शिकोवचे गरजेचे Believe in the unseen. बिलीव सत माना दोळ्याक दिसनातल्यो संगत्यो सत मानचे गरजेचे Say the word that you release the angels to protect them. सांगा तुम्ही देवाचे उतार सांगताना एंजल्स तांकां प्रोटेक्ट करतात म्हणून So when you give them the right understanding, केदाळ तांकां सारकी समजोणी दितात देवाच्या when उतराची you trust in the Lord, केदाळ तुम्ही देवाचेर पातयेनी दवरतात God will do the job. त्याला देव हे काम करता But the devil tells you what? पूण सैतान कितें सांगता She's going at this time outside. तुझे भुरगे ह्या वेळार भायर गेला You don't know their friends. तुका गुत्तू ना ताचे फ्रेंड्सां कशी आसात म्हणून You don't know what's going to happen over there. ते कितें जाता म्हूण तुका कळीत ना Where is the attack? ते खंय जावन आसा अटॅक Somewhere you do not trust your child as well. तुम्ही एका वाटेन तुमच्या भुरग्याचेर तुमकां पातयेनी ना Yes or no? If God can trust us, जर देव आमकां पातयेता येता जाल्यार God gives us choices. सॉरी Choices. which देवान आमकां विसोवन दिला तर जाल्यार आमी आमच्या मोगाच्यांक कित्याक विचून काडपाक टीचिंग यू गिव बट लेट देम चूज. केदाळ आमी भुरग्यांक शिकोवन दिवन तांकांय चॉयस कित्याक दिवन नजो बट वेन यू प्रेस देम, केदाळ तुमी दबाव घालतात somewhere their love is dying inside. केदाळ ताचो मोग मोरोंक सुरू जाता And we would not understand in practical way, जर तर आमकां प्रायोगिक रितीन करूंक कळीत ना but in the unseen way, तर अनसीन आमकां दोळ्याक दिसना सांगत्यो the pressure comes on that love. त्या मोगा वयर दबाव येवंक सुरू जाता. And let me come to my testimony. केन्ना म्हज्या ह्या टेस्टमनी साक्षेक हांव येता As I was living in that house and my husband was there, हांव त्या कुटुंबा सांगात आसलो म्हजो घोव म्हज्या सांगात आसलो I began to experience हांव अनुभव करनासली that he does not love me the way he used to love me. तो पयले कसो म्हजो मोग करतलो तो म्हजो मोग करना म्हणून. And during that pregnancy, आनी त्या वेळार म्हज्या गर्भेस्त आसतना spoken word was less, हांवें उलोवचे उणें आसले but inside of me, पूण भितर I have completely broken myself. भितर हांव सकट तुटून पडली. And I was even thinking, हांव आनी कितें चिंतली when the child is going to come, केदाळ भुरगे भायर येतले ह्या I don't know संवसाराक what's going to happen. कितें जातालें म्हाका कळीत ना. And that day came, तो दीस आयलो the baby came to this world, हे भुरगे ह्या संवसाराक आयले but my husband is there in all the journey of my life. पूण म्हजो सांगाती घोव म्हज्या सांगात आसलो हर एका वेळारी But the lies what the devil has given me, पूण म्हज्या मनांत त्या सैतानान गेली फोटयो I was living with that. हांव त्या फोटयो सांगाता जिवन आसली But he had no idea about it. म्हाका त्या पूण ताका त्याच्या विशयान कळीत नातले. My husband did not know anything ताका त्या घोवाक त्याच्या विशयान कांय कळीत नातले because I have kept it in my heart कित्याक इने हांवें म्हज्या भितर ते दवरकान गेले and started building strongholds on हे that. चिंतून हांवें चिंतपाचे व्हडले खोटे बांदूंक सुरू केले मनांत. Bore kota odle goat, व्हडले भयंकर गट स्ट्रॉंग वर्ल्ड stronghold, and nobody know from outside. बैल्यान कळीत नातले पूण भितरान व्हडले खोटे आसले चिंतपाचे. And I started to live with that strongholds. हांव केदाळ त्या खोट्या सांगाता जिवंक सुरू केले. Making it very short, हांव ल्हान कर सांगून आसा but as I say short, it's just going on. हे सांगून वर लांब वचून आसा. But I believe, why I'm saying this, if we want, we can directly go into the word and start giving the teaching. Correct, no? वय हांव हे कित्याक सांगता म्हळ्यार आमकां डायरेक्ट देवाच्या उतराक घुसी येत. We can start the teaching in no time and just give you one tuck points and all the teaching. We can do that. वय आमकां एकच घडये देवाच्या उतराक वचून जायते विशय पॉइंट आमकां दिवी येत. But I want to share this testimony of my life केदाळ म्हज्या जिवितांत कितें घडलां ते तुमकां सांगताना because many of you all don't know me. ते तूं हांगा असले जायते जाणांक या कोण आमकां पळोवन आसा वॉच करना हिका
कोण म्हण कळीत ना Volkana. वळखाना But when you see me standing here with the mic, केदಳ ಈ ಮೈಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಂಗ ರಾವ್ಲ್ಯಾ you would say, wow, praise God, nice teaching. प्रेज गॉड हे भारी बरी शिकवण Devan worte काम केला. God has done a very good thing in her life. हा देवानं भारी वर्ते काम केला हिच्या Hey, जिणेत what a confidence she has in speaking. किती तिका एक धैर्य देवाचे उतार उलोंको Can happen? And you might be thinking, oh, what a wonderful word of God she's giving. तुम्ही चिंतूंक बरो कितले बरे देवाचे उतार ती दिवन आसा But my life cannot be like her because I'm going through this. पूण म्हजे भितर कितें जाता खंयच्या विशयान तुमकां कळीत ना And you might be thinking, for her it's so gracefully she's giving, but my situation I cannot be like her because my problem is like this. पूण हिच्या देवाच्या कृपेन ते समस्यातून भायर आयला या अशें सांगता पुरो पूण म्हजी समस्या हिचे बरी न्ही म्हाका दुसरे अशे प्रॉब्लेम आसात And you must be thinking, पूण तुमी चिंतूंक पुरो my problem is so much. म्हजे समस्या हेच्या की व्हड आसात Not me, your problem. तुमचे हांगा आसल्यांचे ऐकतल्यांचे You might think तुम्ही that your problem is so much big. म्हजे प्रॉब्लेम हेच्या की व्हड आसात I cannot be like her standing here and giving the word. I cannot even think about that. त्या देखून हांवय हांगा ह्या जाग्यार येवन देवाचे उतार जावं दिवंक जायना या ती चिंतूंक साध्य ना So let me tell you, तुमकां एक विशय सांगता before I stand here, पूण हांगा रावच्या पयले before I see this confident in me, before I could see this confident in me, बिफोर पयले हांगा रावच्या पयले म्हजे ते आत्मविश्वास आसलो की my story was not like that. म्हजी स्टोरी या काणी अशी नाही तुमची बसून बरी असत. Your would be much better than my story. हिच्या की तुमचे जिवीत या काणी बरी आसूंक बरो Are you following? समजता Now you need to understand, केदना तुमकां समजता if God can do this, देव हे करूंक करता जाल्यार why not your life? कित्याक तुमच्या जिवितार जायना Are you following? That's why I'm giving this testimony त्या देखून ही म्हजी जिविताची साक्ष हांव दिवन आसा along with the scripture सांगाता उतर देवाचे उतर सांगाता so that you get to know तेन्ना तुमकां कळी जातले what a mighty power this scripture and this word holds कित्याक देवाचे उतर कितली सकत आसा पदवी आसा म्हण तुमकां कळी जातले that can transform your life. ते देवाचे उतार तुमचे जिवीत बदलायता I did not get anything on the platter as a buffet. हांव म्हज्या जिवितांत इतले सुलाबेर येता कितें बफे असले बरी जावना जिवीत Whatever I went through, कितें हांव वचून आसा म्हज्या जिवितान अनुभव केला Jesus holded my hand जिजोन म्हजो हात दवरला and showed me through the word, आनी देवाचे उतरां मार्फत म्हाका दाखोवन दिला I'm taking you out from this. देव सांगता त्या समस्येतून हांव तुका भायर काडटा But when he was taking me out from this, सॉरी when Jesus was taking me out from the situation, जर देव म्हज्या जिजू या समस्येतून म्हाका भायर काडटा तर the journey was not as I'm walking on the petal of the roses. म्हजे जिवीत बेड ऑफ रोजस न्ही बरे जिवीत न्ही The biggest challenge what we face in our life, सॉरी the biggest challenge चॅलेंज म्हज्या जिवितांत व्हडले एक चॅलेंज कितें म्हळ्यार what we face in our life आमच्या जिवितांत आमी फूड करना आसाव फेस करना आसाव is to love. इज टू लाव म्हळ्यार मोग करूंक To love somebody केदळ आमी एकल्याचो मोग करता हेरांचो in spite of that person is doing wrong to you, जर तर तो व्यक्ती तुका वायट करता तरी तू तुजो मोग करताय it's a challenge for you to love that person. त्या वायट करतल्या मनशाचो मोग करूंक तुका जाय गट्स या चॅलेंज And especially when he is your loved one, स्पेशली तो तुजो मोगाचो व्यक्ती जावंक पुरो the one who stays with you in the house, तो तुज्या सांगात आसूंक पुरो घरांत because the person is more closer to you, कोण आमचो व्यक्ती क्लोज आसा आमच्या सांगात आसा the more difficult for you to let go of his mistakes. तो आमचे विरुद्ध सू करतना ताका बोगसूंक आमकां बारीकच मारतात I can forgive my neighbor and say, okay, it's okay, I have nothing to do with that person, he's my neighbor. I can leave him and come back home. भायर असल्या म्हज्या नेबराक सांगात्यांक म्हाका बोगसूंक सुलभ आसा कित्याक तो पयस आसा म्हजे तावन But when things are happening in your own house, केदळ म्हज्या कुटुंबा भितर अशे समस्या जातात maybe your mother, जावंक पुरो तुज्या आवय सांगाता your father, तुज्या बापाय सांगाता your husband, तुज्या घोवा सांगाता your wife, तुज्या बायले सांगाता then it's a strong challenge for you. एक कठीण एक पंत आव्हान जावन आसा But I'm going to give you secret. ह्या पासून हांव एक तुमकां गुटू या सिक्रेट सांगता How I came out of that. हांव कशें ह्या समस्येतून भायर आयली So when I was going through this situation, हांव ह्या समस्यार वचून आसली my baby was born, केदळ भुरगे जल्माले I'm living with the hurts,
हांव त्या हर्ट या दुखींत जिवन आसली living with the rejection, आणि रिजेक्शन वरवीं जिवन आसली सांगाता all kind of bitterness in my heart. कितें कोडू अनुभव म्हज्या भितर आसलो But I cannot tell that person I am angry with you. केदळे मुखार त्या व्यक्ती मुखार म्हाका सांगूंक जावना Because सांगनातली they are my own people, no. कित्याक ते म्हजे स्वंत मनीस न्ही म्हजे सांगात आसचे Very close to me from my house. म्हजे सांगात आसचे सांगात रावचे म्हज्या कुटुंबांत आसचे How can I tell them हांवें कशें तांकां सांगचे what they are going to feel? ते कितें चिंतात So it's okay, I'm keeping it in my heart. त्या देखून हांव म्हज्या भितर दवरनासलो आसली Did this happen with you all? ये बरी तुमचे ते जाला गी Yes or no? येस ऑर नो We all are going through the same journey. हरी एकली आमी हरी एका येस पळयणार आसा हांव Following? समजता So after that, ताजे उपरांत battle begins more difficult in my life. म्हजे झूज आनीकी कठीण जावंक सुरू जालें Earlier, the devil was telling me, your husband does not love me the way he used to love you. पयले चिंतलो गो तुजो मोग करना पयले कसो मोग करतलो तसो करना Now, after the baby is born, केदाळा भुरगे जल्माले now he's telling me in my mind with the thoughts, तेदाळा म्हज्या चिंतान तो उलोवंक सुरू केलो परत nobody is understanding you. They have left you with the child in the room. नोबडी Is understanding me, कोणी म्हाका समजोवन काणगेना and they have left me in the room with the म्हाका child. भुरग्या सांगात हांगा सोडून सोडला But what was the reason they were leaving me and child in the house alone? कित्याक कसो तूं In the म्हाका सपरेट भुरग्याक आनी म्हाका सोडून सोडला Because COVID. बिकॉज ऑफ कोविड Because they were moving out. ते भायर वेतले My husband was going out to buy the things and all. म्हजो घोव भायर वचून संगत्यो जाय जाल्यार हाडून येतलो घराक In their mind, what is the concern? आमच्या तेच्या मनांत काले आसता The baby and the mother. बेबी एंड आवय आनी भुरगे Burge. Correct, no? But the devil began to speak to me in what way? परत सैतानान मनांत उलोवंक सुरू केले He's not spending time with you even after the child. आता भुरगे जल्मा आपल्यान ती पळय तुजो घोव तुज्या सांगात वेळ करसिना So lot of things I was going through at that time. त्या जायत्यो संगत्यो म्हज्या मनांत गुंथल्यो त्या वेळार And I have already decided तेन्ना हांवें एक डिसिशन काण गेलें निर्धार काण गेलो I cannot live with this man. आई I cannot live with this man. हांव ह्या मनशा सांगाता जियेना By mistakenly we got married. हांव बाय मिस्टेकली हांव हेच्या सांगाता खाजा जाल्या 9 years we were in a relationship. 9 वर्सां आमी संबंधांत आसले हांव Decided to get married. आमी डिसिशन निर्धार काण गेलो त्या वेळार खाजा Got जावन married. बट आतां खाजा जाल्या Burge zale. भुरगे जाले The baby was also born. भुरगे जाले बेबी जल्माले Burge, the child became 1 year. भुरग्याक 1 वर्स जाले No word inside of me. नो देवाचे उतार म्हजे भितर नाटले And I'm seeing the child is falling sick again and again. देव म्हजे भुरगे केदाळे सिक सिक पडूंक सुरू जाले So I started to get tormented by the situation. आतां परते म्हज्या मनांत जायते समस्या चिंता येवंक सुरू जाले And finally I reached to a conclusion. फायनली हांवें एक निर्धार घेतलो Let's break this covenant. हांवें एक कन्वोनेंट हांव मोडटा करार What was मोडटा the agenda of the devil? कितें एजेंडाचे काले एक निर्धार जावन आसलो To break the covenant. ब्रेक कवनेंट या देवान कितें जोडी केला ते मोडोंक When God gave command to Adam and Eve, Adam, केदळा देवान आदवाक कवनेंट दिलो what was the plan of the devil? तेन्ना सैतानाचे प्लॅन कितें जावन आसले That they break the command what God has given them. देवान कितें उपादेश दिला ते मोडोंक ताचे उद्देश जावन आसलो Are you सैतान following? आतां समजता He is not behind you. तो तुमच्या फाटल्यान ना He is behind that word which is in you. तुमच्या भितर कितें आसा देवाचे उतार ताच्या फाटल्यान आसा Many a time we are saying, devil is attacking me, devil is doing this to me. We say, right? जायते फाटी आमी म्हणटा सैतान म्हाका म्हणजे फाटल्यान आसा म्हाका दोस्ता दोस्ता म्हणून Devil has nothing to do with you, but devil is behind the word which is in you, which is working actively. सैतान तुमच्या फाटल्यान ना तो कोणा विरोध आसा म्हळ्यार तुमच्या भितर उतार आसा ते उतार काडूंक तो प्रयत्न करना आसा ताच्या उतरा फाटल्यान आसा तो And his plan is to always that God's children break the command what God has given. ताचे एकच उद्देश आसा देवान कितें उपादेश दिला उतार दिला ताचे ते विरोध असो जे म्हणून तो आशेता Now, what was the problem of Satan in the beginning actually? सैतानाचे पयले प्रॉब्लेम काले समस्या No, in the beginning, before he became Satan, सैतान जावच्या पयले he was Lucifer, लुसिफर right? Deva वर ते उंच जावपाचें, correct न्हय? He thought of becoming great and to sit on that throne of God. Yes or no? Now, he has not committed any sin like how we see when somebody is drinking alcohol, we say, oh, to patak करता. Yes or no? लुसिफर पयले देवान संसार रचच्या आदी सैतान खाले चिंतलो म्हळ्यार
देवाच्या की ओरतो जायचे म्हणून ताची चिंता पडल्या ताने आमच्या बरी पिओनचे जाऊन दे खंयचीय पाता करू ना सुख करू Action ना patak action scene, he has not done anything. ऍक्शन अंत करणे आणि ताने पाताक करू ना But he thought because of that pride, घमंड pride. कित्याक ताने केले ताचे चिंतनान ताचे गर्व अहंकार असल्यावरवी त्या चिंतनावरवी गर्वावरवी ते पाताक जाले He wanted to be above God. कित्याक तो देवाच्या की ओरतो जावंक चिंतलो But the Creator has created him. देवान ताका रचलो So as we are created in His image and after His likeness, देवान आमकां ताचे सारक्या रुपासो रचला can we think of becoming like God? तर आमी चिंतूंक जाता आमी ताच्या बरी जावंक In another way, अनेक रिती सांगचे तर can we sit on the throne? आमी त्या सिंहासनाचेर वयर बसूंक जाता Or God has to be on that throne? देवान त्या सिंहासनार बसचे कोणे बसोवचे आमी हो देवान? Throne कोणाचे? God's throne, right? So can I think of sitting on the throne? आमी चिंतूंक जाता त्या थ्रोनांत देवाच्या थ्रोनांत वचून बसूंक So who would be sitting on that throne? त्या थ्रोनांत कोणाक बसाचे And now let's see in my life, ते आता आमी म्हज्या जिवितांत हांव पळया in that situation, त्या समस्ये वेळार I was thinking of sitting on that throne and saying that He does not love me. हांव काले करतलो त्या थ्रोना वयर बसून तो म्हजो मोग करिना म्हूण हांव चिंताली He is not like before to me how He was in those days. तो पयले आसल्या बरी न्ही 9 वर्सां पयले कसो आसलो आता तो बदलला So who was sitting on the throne? आता कोण त्या थ्रोना वयर बसल्या बरी जाले Who? Who was कोण? sitting on the throne now? He does not love me. तो म्हजो मोग करना He does not care for me. तो म्हजो पालपोषण करना But in reality, पूण सत कितें म्हणल्यार there was nothing like this in his mind. पूण ताच्या मतीर बिलकुल असली पुरा चिंतना नातली It was I who has created this kind of thought, believing in the devil's lie. हांव म्हज्या मनांत सैतान घालतलो ते हांव सत म्हणून फातयेताली And now, after the word, I got to know केदळ म्हाका हे सत कळीत जाले He loved me then. Then also He loved me. पयले तो जो मोग करतलो Before marriage, बिफोर पयले काजारा पयले मोग करतलो after marriage, काजार जाल्या उपरांत मोग करतलो आणि आता पर्यंत. आता पर्यंत तो मोग करनासा The understanding, so काले समजुनी we have to take it in this way. आमी ह्या रितीन आमी समजाचे Without understanding what is love, की ते समजुनी नासतना मोग कितें म्हणून कळीत ना जाल्यार I would always desire to sit on the throne. आमी काले करता त्या थ्रोना वयर बसूंक आमी अशें सिंहासनावयर. सिंहासना वयर बसूंक अशें We want to sit. आमी त्या सिंहासनार बसूंक अशें And how do we sit? In what way? आमी खंयच्या रितीन त्या सिंहासनार बसता ताणे म्हाका अशें केलें हांव. ताणे म्हाका अशें केलें हाय हांव ती म्हजो मोग करिना. तो म्हजो मोग करिना आता ह्या सिंहासनाक कोणाक बसयला हांवें, to whom I have made sit on that throne? त्या सिंहासनार तेन्ना कोणाक हांव बसयल्या बरी जाता Myself. म्हाका So finally I came to a decision. केदळ हांव निमाणे हांवें एक डिसिजन निर्धार घेतलो Life and death is in the power of the लायफ life and एंड death is in the power of the मरण आनी जिवीत काय आसा So ह्याच जिबेन I said, ह्याच जिबेर हांवें सांगलें I don't want to live with you anymore. हांव आनी मुखार तुजे सांगाता जिवंक अशें ना Please leave me and go. तूं म्हाका सोड न्हू वस I want to break this covenant. हांव हे करार मोडूंक आशेता If you want to meet the child, तूं भुरग्याक पळोवंक जाय come anytime. तूं केन्नाय ये But I have nothing to do with you anymore. पूण म्हाका आनी तुका आनी मुखार कांय संबंध नाका I असो made a नाका mistake getting married to you. हांवें चूक केल्या तुजे सांगाता काजार जावन न्हू And this marriage is a mistake. हे काजार एक बाय मिस्टेक जाला चूक जावन So please understand me. त्या देखून म्हाका समजून काण गे I don't want to hurt myself anymore. आनी म्हाका दुखोवन काणगून म्हाका नाका So let us be happy by separating, each other's self, and you go your way, I'll go my way. आमी हे विंगड जावया त्या देखून आमी इल्ले समाधानान रावूंक जाता And that time he said, तेन्ना त्या म्हज्या घोवान सांगलें please give me some time. थोडो वेळ म्हाका दी Let us fix this. आमी हे सारकें करया I said, no matter how much time we take, पूण हांवें सांगलें तुका कितलो टायम जाय काण गे I have experienced कित्याक हांवें अनुभव केला things are not working. खंयचेय आमच्या तर्फेन जायनात कामां And let me tell you, हांव एक विशय सांगता whatever was happening inside the room, in the closed door in my bedroom, कितें म्हज्या जिवितांत ह्या रुमा भितर कितें जाता nobody knew outside my parents, my mama, my sister, nobody knew. कोणाय की म्हज्या आवय बापायक पॅरंट्साक कोणाय की कळीत ना So when we had come together under the covenant which God has made, केदळ आमी त्या करारांत आमी सांगाता येता the devil was behind that covenant.
तो सैतान त्या खऱ्यारा फाटल्यान आसा. So remember, when you have a covenant with the word of God, केदाळा तुम्ही देवाच्या उतराच्या खऱ्यारा असतात, devil will always come to you to give you the lie that God does not love you. सैतान तुमच्या फाटल्यान येता देव तुमचो मोग करिना म्हणून. So did ever happen in your life where you reach to a point and when you realize God is not loving you anymore because of the situation? तुम्ही तुमच्या जीवितान तुम्ही अनुभव केला की समस्या वेळार देव आमचो मोग करिना म्हणून. Yes or no? Yes. You reach to a point. But what does Romans 5:8 tells us? पण आम्ही वडल पळयलें रोमांस गरांक 5:8 कितें म्हणटा. पातकी असताना आम्ही पासकी असताना Jesus went on the cross for me. जेजू आमच्या पासून कुसार मेलो. Is this not a love of God for us? तो देवाचो मोग नाही गी. So when I was experiencing all the bad experience from my husband, which he was not doing anything, believing the lies of the devil, केदना म्हज्या गोवातान पुरा वायट हांव अनुभव करतली ते ताणें केल्ले न्ही, ते सैतानान केल्ले. I never thought of loving him the way he is. हांव म्हाका कळीत ना तो कसो आसा, त्या प्रमाणे हांवें तसो मोग करूंक. Doesn't matter how he is. तो कसो आसूं दी ते म्हाका पडून वचूं ना. God has called me देवान म्हाका आपोवणें दिला to love him तसो मोग करूंक. the way he is. तो कसो आसा तसो. Are you understanding? आता But समजले. let me tell you, without understanding the word of God, without the Holy Spirit revealing the word of God to you and give you the revelation, केदना देवाच्या उतराची समजणी नसताना, ते देवाचे उतर समजणी पवित्रात्मो दिन असताना we cannot love anybody. कोणाचो मोग करूंक जायना. So as you have taken this scripture, Romans 5:8, केदाळा ये उतार तुम्ही रोमाकारांक बरयलो 5 अध्याय 8 वेळ काण घेतात. when you meditate on that, केदना तुम्ही ते नियाळ करतात, the Lord will help you. देव तुमका कुमोग करता, He will empower you. तुमका सकत दिता, He will fill you with His grace more ताच्या and more. कृपेन चड आणि चड भरता. In spite of the person, what he's doing to you, खंयचोय मनीस तुमका कितेंय काले विरोध केल्यारी you still choose to love that person. त्या वेळारी तुम्ही तसो मोग करूंक तयार रावतात. Now you might be thinking, from where I will bring that love? Can we go to the Romans 5:5? आता तुम्ही चिंतून बरो तो मोग खंय जावन हांवें हाडूंक जाता म्हणून. रोमन्स 5:5. Read Romans 5:5. कोण एकले तुमच्या कोंकणींत असा रीड करांत? असलो बरवसो आमकां निराश करिना, कित्याक देवान तसो मोग ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमच्या काळजांनी दराळ मापान ओतला. खंय ओतला? कोणे ओतला? देवान पवित्र आत्म्या पाटयला कोणा सोवे? आणि what is the meaning of ओतयला? ओतला. Wotla, what is the meaning? In limit? रोमन्स 5:5. Certain amount? How much? Unlimited. Wotla means what? There is no measurement. In abundance. Yes or no? Now when you got something in abundance, no matter what that person is doing, can't you give him? केदळा आमी हे जाणत हांगा बरयला पळय, असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला. दराळ ओतचें म्हळ्यार कोता मग कशें पावस ओतता, या ग्लासांत उदक भरल्या उपरांत ते भायर ओतता, त्या मापान ओतून येता. दराळ मापान ओतल्या वरवीं तो मोग आमच्या भितर असल्या वरवीं त्या भावार्थ आमी सत मानल्या वरवीं त्या मोगा मारिफात आमी हेरासो मोग करूंक जाता. Hope make it not ashamed. व बरवसो आमकां निराशी करिना. बरवसो आनी बरवसो आमकां दिसता तो न्ही. बरवसो आमकां दिसता तो न्ही, ओ बरवसो आमकां निराशी करिना. हां, जेन्ना तूं पाती येता, when you trust in the Lord, you put your hope in the Lord, which is in the unseen. केदाळ तूं देवाचेर पाती येताय, केदाळ ते बरवसताय, कितें ते दोळ्याक दिसनातल्यो संगत्यो. So when this truth got revealed to me, तेन्ना हे सत म्हाका कळीत जालें, this helped me ते म्हाका कुमोग करूंक लागले. to change. I end up into the retreat for the first time. That's another story. We'll not go there in detail. But when I got the word in my life, केदाळ म्हाका देवाचे उतार पयले पटी मेळ्ळे. the Lord began to teach me. देवान म्हाका शिकोवंक ह्या उतरां मारिफात सुरू And when केलें. He revealed these scriptures, the truth to me, हे उतरांतले सत म्हाका ताणें उगडापे केले. I decided तेन्ना हांवें निर्धार घेतलो, to practice this word. ते कितें शिकयलां म्हज्या जिवितांत कार्या रुपाक And it घालूंक. did not happen in one day. हे एका दिसांनी जावना, Months went, म्हयने गेले, but never gave up. पूण हांवें सोडूना. That does not mean I never fell.
ते तसो अर्थ हांव पडो ना म्हण न्ही, Many a times I fell. मरचुपटी हांव पडल्या, I decided to get up पूण परत हांव उठली and practice again. आनी the same. परत हांवें प्रॅक्टीस केलें. Because love is only thing कित्याक मोग जावन आसा एक मात्र, which is from God, तो जावन आसा देवा तावन, God Himself. देव जावन आसा मोग. We know through the scripture God is love. आमकां कोता देवूच मोग जावन आसा. So when I believe in Him, केदाळ हांवें सत मानलें, when I trust in Him, केदाळ हांवें पातयलें, it's my birthright तेदाळ म्हजी एक म्हजो हक्क जावन आसा to practice this. ते हांवें म्हज्या जिवितांत कार्य रूपाक घालचें. Because without love, कित्याक मोग नासतना I cannot take one step ahead एक मेट म्हाका मुखार व्हरूंक जायना. in His word. त्याच्या उतरा मरिफात. Praise God. प्रेज गॉड. The journey is very long, पयण बारी लांब आसा, मस्तो आसा. but whatever I could share, कितें हांवें आज तुमच्या मुखार सांगला, शेअर केला, I believe हांव पाती येता it has helped you a lot. तुमच्या जिविताक खंडीत जावन ते उपकारतले. No matter what pain you have in your heart regarding somebody, कितेंय तुमच्या काळजान कितेंय दूख आसूं पुरो, कोणा वरवीं कोणा वरवीं, meditate on this scripture. पूण हे देवाचे उतार तुम्ही नियाळ करताना This scripture will become in action in your life. केदाळ तुम्ही यांचा चड आनी चड नियाळ करता तर तुमच्या जिवितांत हे उतार खरे जावंक सुरू जाता. Whether you are small, केदाळ तुम्ही ल्हान आसल्यात, whether you are, elderly person in age, तुम्ही व्हड जाल्यात प्रायंत, the battle of love is same for everyone. पूण मोग बदलाना. मोग ल्हान आसतना व्हड आसतना एकच जावन आसा. And we all want that. हे सॉरी, आमकां सगळ्यांक जाय. We all want that. आमकां हर एकल्यांक एक गरज आसा जाय. Even the child is small, केन्ना हे भुरगे ल्हान आसता, when she get hurt केदाळ ते भुरग्याक दूख भोगता, through you, तेन्ना आमच्या मरिफात the child would say, भुरगे म्हणटा, I don't love you. आय डोंट लव यू. Yes or no? वय So हांव तुजो battle मोग is करना. for what? On love. त्या देखून सॉरी, मोगाचो battle जावन आसा मोग. ताच्या भरतो जावन आसा मोग. आमचे झूज जावन आसा मोग. आमचो झूज जावन आसा मोग. Yes or no? येस. In that area, if we pass the test by taking the word, केन्ना ह्या एरियांत देवाचे उतार काणून आमी पास जाता, मुखल्यांत घेता, we would live a joyful and happy life, joyful life. I या would say. तेदाळ ह्या संवसारान आमी शांती समाधानाचे संतोषाचे आनंदाचे भरते जिवी जिवंक शकता. Situation in your favor सिट्युएशन तुमच्या विरोध आसूं बरो या or not in your favor. ना विरोध आसूं बरो, This word पूण हे उतार will help you तुमकां कुमोग करता. to remain the same. तुम्ही एकाच रितीन रावंक, ती रावंक. Hallelujah. हालेलुया. So Romans 5:8. रोमन्स 5:8. When you come to Romans 5:5 केदाळ तुम्ही रोमन्स 5:5 घेतात and write down one more scripture, अनेक उतार बरोवन काण घ्या. John 3:16. जॉन 3:16. It will tell you हे उतार सांगता how God loved you. देवान आमचो कितलो मोग केला. Will not go that scripture. Also write down 1 John 1 जॉन आणि 3:16. 3:16. Go through this scripture. हे उतार तुम्ही वाचा, It will show you, तुमकां कळी जातले, it will give you experience तुमकां तो अनुभव दितलो how much God loved you. देव आमचो कितलो मोग करता. We might experience and go through lot of things in our life, आमी जायते आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक पुरो, but in every situation पूण हर एका समस्या वेळार it would be the lack of love only. एकच उडास दवरया, आमचे ते देवासोनी आमचे ते उणो मोग आमी अनुभव केल्ल्या वरवीं ह्या समस्या कारण म्हणून. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. प्रेज गॉड. हालेलुया. Brother, you can do the closing prayer. Yeah. Closing prayer. येस, आमी आतां निमाणे क्लोजिंग प्रेयर करया. अर्गां प्रार्थना. मोगळा बापा, ह्या वर्त्या वेळा पासून आमी तुका अर्गां दिता. आज सकाळी जावन ह्या वेळा पर्यंत जायती सता ह्या भयणी मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तुवें उगडापी केली. तिच्या जिवितांत जाल्ले अनुभव आमचे सांगाता तिने वांटून घेतले. ते अनुभव आमच्या जिवितांती आमी अनुभव केला. केदाळा आमी तुजो मोग तो अनुभव करता. तो अपरिमीत मीत म्हणटलो आमी पातकी जावन आसल्या तेन्नाय तूं आमचे खातीर कुसार मेलो आनी आमचो मोग करता म्हणल्यार सत आमकां कळी जाता. तेन्ना त्या मोगांत आमी रावता. तेन्ना मात्र तो मोग आमकां हेरांक दिवंक जाता म्हणल्यार सत उगडापे केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. तितलेंच न्ही, कित्याक वो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक देवान आपल्या पुता मरी पात्र पवित्र आत्म्याचे सक्तीन तसो मोग देवा सारकेसो मोग आमच्या काळजांनी धराळ मापांनी वतला म्हणल्यार सत उगडापे केले.
त्या सताप्रमाणे आमच्या आलोचनो चिंता बदलोनो आमच्या सक्तींनी बगार तुवे वतल्या त्या मोगान आम्ही हेरांचो मोग करन तू या संवसारांत कसो एक जैत्यवंत जिवी जेलोय आनी बरोवन आम तुजें जिवी जे जे तूं आशेलय ते आमकां फाव करचे पसत आमी तुका अर्गां दिता सांगत आस आमचे हर एक मुखले सेशनी तुज्या हातार समर्पून दिता पवित्र आत्म्या तूं जाणाय आमी जायते समस्ये प्रॉब्लेमां काणून आयल्या पूण हर एकाक तुज्या उतरांत पर्याय आसा म्हणल्यार सत सकाळी तावन तूं आमकां उगडा पेकान शिकोवन आसाय आनी मुखार आमकां शिकोवंगाच्या त्या भावाचेर तुवें जायती ती सताची उगडापणां दिवच्या बसतो आनी आमकां हर एका सैतानाच्या फटी जावन ताच्या उतरां मरिफात तुवें सुटका लाभोवच्या बसतो आमी तुका अर्गां दिता अशें हे 4 दीस आमी निरंतर देवाच्या उतरांत ताच्या हजरपणांत ताचो अणभव करून कितें आमी शिकलां आमच्या जिवितांत खऱ्या रुपाक घालून हेरांक शिकोवन तुवें बसयले राज हर सांगात वांटून तुज्या नांवाक महिमा जावन दी मागता हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.